Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंयांत 3,000 वयर कोरोना दुयेंती 21 गेले दिसाक 150 वयर दुयेंतींची भर. मडगांवां एक भिकारी सोंपलो. पुलिसांनी 108 ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो. भिकाऱ्याची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान हुस्को वाडलो. 108चो स्टाफ आनी पुलीस क्वॉरंटीन. राष्ट्रवादी प्रदेश अध्यक्ष आदलो आमदार मंत्री जुजे फिलीप कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण रिपोर्ट. ताची फॅमिली पॉझिटिव्ह. फिल्डार वावुरपी लोकप्रतिनिधींक कोरोना बादूंक लागिल्ल्यान भंय. वास्को परिस्थिती दिसान दीस हाताभायर. चडशे कंटेनमेंट झोन वास्कोंत. क्लियर जावपाचे वाटेर आशिल्ल्या मांगरार परत केशी सुरू. थंय सध्या 70 केशी. सडा, खारेवाडो, न्यू वाड्यान शेकडो उपलो. बायणा केशी 130 तेंकल्यो. जुवारी नगरांतूय केशी वाडपाक लागल्यात. थंय केशी 200 लागीं पावल्यो. गोंयांत एक्टिव्ह केशी 1300 वयर पावल्यो. पॉझिटिव्ह म्हूण रिपोर्ट आयिल्ल्या उपरांत दुयेंतींक व्हरपाक कळाव जाता म्हूण सगळ्यांकूच बोवाळ. आनीक कोवीड सेंटरां उबी करपाची परिस्थिती हाताभायर वता ती पळोवन आरोग्य मंत्र्यान स्वता कोवीड सेंटरांचो नियाळ घेतलो. वेवस्था जाग्यार घालूंक एजन्सी नेमपा विशीं तो उलयला. आमकां एक सिंगल एजन्सी जाय. जे एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान हावसकीपिंग एक एजन्सी करूं शकता, जेवण सप्लाय एक एजन्सी करूं शकता. कारण कित्याक म्हणजे जेवण हे सगळे गोष्टी ते रायट फ्रॉम सर्विंग टू कलेक्शन ती एजन्सी करूं शकता. मेन म्हणजे कितें आसा, आयज सगळे नवे हॉस्टेल जे आमी वापर करपाचे जे सरकारान ठरयल्ले आसा, त्याच बरोबर एक्झिस्टींग कोवीड पेशंट तुमी पळयला की आमी वचून तांकां चॅक हे केल्लें आसा. फेसिलिटी कितें आसा ते चॅक केला. डॉक्टर कडेन इंटरेक्शन केलें. हेवी ड्युटी जे हे आसता न्ही स्क्रीन फेस शील्ड नवे तरेचे फेस शील्ड आयिल्ला जे एकदम सोंपेपणान ते घालूं शकता. डॉक्टराक हांवें विनंती केल्ली आसा लिबरली पीपीईचो सूट ग्लव्स हे सगळे लिबरली वापरपाचे आहा. ताका गायडलायनाची बी कांय गरज ना. कोण हांगा काम करता आयज जे तरेन केसीस वाडल्या त्या तरेन आमचो स्टाफ MTS आसूं, डॉक्टर आसूं, सगळे स्टाफ नर्सीस आसूं, तांकां सगळे फेसिलिटीज गावता काय ना म्हणून म्हाजें चॅकींग चालू आहा. खारेवाड्यार मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग जाता. नेगेटिव्ह येता तांकां थंयच्यान भायर सरूंक दिवचे म्हूण नगरसेविकेन उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागला. जो कोण नेगेटिव्ह येयला तांकां हांव मागता डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तांकां ती सर्टिफिकेट चोवन तांकां त्या कंटेनमेंट झोनांनी भायर वचपाक अलावड करून दी. कित्याक सगळो भितर रावन फ्रस्ट्रेशन जाता. तोय लोक केन्नाय घोडे पॉझिटिव्ह जावंक शकता. ताका हांव उलो मागता डेप्युटी कलेक्टर आमचे ऑथॉरिटीजांक कोण नेगेटिव्ह आहा तांकां वचोन दी. तांकां तेंचो कॅर घेवन दी. आनी जे कोण दुयेंत आहाय घरान प्लीज कॅर घे. वेळसांवात आनीक एक कोरोना पॉझिटिव्ह. दुयेंतीची बायलूय कोरोना पॉझिटिव्ह. आणि आमच्या देवळाचें सॅनिटायझेशन केल्लें आहा. आजूबाजून जी घरां आसात ते घरांचें सॅनिटायझेशन केलां. हे 3 दिसाच्या लॉकडावनान व्हडलोसो फरक पडचो ना. सरकारान मनार घेवन निदान 8 ते 10 दिसांचो तरी लॉकडावन करचो. ताका काल सांजचो तेमी ऑलरेडी हेल्थान उखलून ट्रान्सफर केला. ताका शिरोडा फेसिलिटींक घालतला. आनी आयज सकाळीं म्हाका हेल्थाचो फोन येयला. तेगे बायलेगे तेंगे टेस्ट करपा दिलो ते. सो तेगे बायल पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. तेगे मदर आनी सिस्टरा तेगेले टेस्ट केलोले. सो ती नेगेटिव्ह मेळ्ळे. बट तेगे बायलेगे पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी ती आमी सद्या घरा कडेन आहा. आनी हेल्थान सांगलां आमी लायक अरेंज कोताय म्हूण तेका व्हरपाक. इतले मजगती पणजे महालक्ष्मी देवस्थानाच्या वाठारांत एक दुयेंती सांपडलो. 21 तारखेसावन हे देवूळ लोकांक दर्शनाक उक्ते जावपाचे आशिल्ले. ते आतां जावचे ना. परिस्थिती जाग्यार येतकीच खंय फुडलें कितें तें थारतलें. पणजेत कोरोनाच्यो 7 केशी. दिवचल 5 नवे दुयेंती मेळ्ळे. कारापूर तिस्कार पयलो दुयेंती. म्हापशा पर्वरय केशी वाडल्यात. चिंबला आनी इंदिरानगर मेळून आंकडो 150 वयर. ताळगांव, तोकार, करंजाळे, दोना पावल, मेर्शे सगळ्याक केशी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.